खरें उलोवप हय आनी कोण रावना जाल्यार बिंदास एकटो रावता. कॉम्पिटिशन करून कितें आसता की एकामेकाचेर उगीच दावो घालतात की हो असो तसो. आतां 77 वर्सां आनी 2 वर्सांनी आसा दिसता इलेक्शन. 79त कितें आयकून घेवन नाना बाब असो नाना बाब तसो. आमचे सगळेच गुण बरे नासतात. गुण हे असतात, प्रत्येक मनशाचे कडेन वायटूय गुण असतात, बरे गुण. ते मागीर फिल्टर करून आमी खंयचे ते करप. तुमकां दिसता की म्हाका बरे गुण आसात, पण इलेक्शनाक रावलो की म्हजे वायटूय गुण दाखयतले. अनॉनिमस आसा, अनॉनिमस आयले सुद्दां न्ही सल्टाना म्हणटा सल्टान येवंक ना अनॉनिमस. पण तुमी सगळ्यांनी कळोवंक जाय की आनी कोण रावपा जायना. नाना बाब पुरो. But have you decided to join any party? Because we know that you are a great leader of MG party. I think I am the man of all parties. I am still MG, not official member. पण By heart. दिल में दिल में. शिव दिसता अजून, बांदोडकर साहेब दिसता. Taluka, 4 constituencies. So which constituency you are selecting? I will ask दामोदर बाबा प्रसाद घेता त्यांना डिसाईड करूया. पण हे कार्य करीत रावता. Means you made your mind that you will contest after 2 years. I am always thinking that I should represent somewhere in Goa. I am representing presently in this way. So it is not necessary to represent that way. But if the God wants, I don't know.